एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाचो पुता, हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितुरी जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कोवळो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें: रुडोना, विलाप आनी हासकार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाचो पुता, तुका दिलां तें खा. हो कोवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कोवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कोवळो दितां, तो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गोड आसलो आनी जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी हांवें तुका फर्मायलां तें तांकां सांग. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें म्हणुया. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. सगळी दोनग्रेसकाय मेळ्ळोले पुरी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. म्हणुया, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली समर्थ. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. सबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. तुजी कुशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशेवन आशेवन करशेता म्हजें ओड्डें, तोंड जाता उक्तें. सबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. सोमी म्हणटा, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूसी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गराज्यांत सगळ्यांवून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यांत ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाले शिवाय स्वर्गराज्यांत तुमी भितर सरचे नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यांत सगळ्यांवून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्या कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार
तो म्हाकाच घेता. तर पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करिनोय, कारण हांव तुमकां सांगता ताचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामळ थांबोन आसतना पळून आसा. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हयान न्हय दोंगराचेर सोडून हिंडांतली पेल्यान सोरल्यान तिका तो सोडूंक वेचोना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेल्ली जाल्यार सांडूंक नासलोल्या न्हयान न्हय शेळ्यां परस तांचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरल्या एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोटमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जेजू देवाच्या राजाची गूट आपले शिकोवणे आनी करण्या वरवीं परगट करता. जायते पावटी वपारी सांगून देवाचे राजाची बरी खबर पुर्जीक शिकयतालो. आपणे जिवितांत व्हड जावचें म्हूण दर एका मनशाक दिसता तशें शिसांकूय दिसतालें. असल्या वेळार जेजू खरें व्हडपण जिविताची ल्हानविकायेंत आसा म्हूण दाखोवन एका धाकटुल्या भुरग्याची उदाहरण दिवन म्हणटा, तुमचें जिवीत मन बदलल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचे नात. 2 वस्तू आमकां सासणाच्या जिविताक पावयतात: ल्हानविकाय आनी जिविताची नवसरणी. जिवीत मन बदलात आनी शुभ वर्तमान मांडून घेयात. अशी देवाची राजाची बरी खबर परगटीत जेजू गालेल्यांक प्रवेश करता. जिविताची नवसरणी पातक सोडून कुरपेचें जिवीत आपणावंक आपयता. एक भुरगें आपल्या जिवितांत कसलेंच वायट चिंतिना आनी करिना, आनी हेच खातीर जेजू आमकां एका भुरग्याक नवसरणीची खुणां दिता. त्याच परी भुरगें आपल्या जिवितांत सदांच ल्हानवीक, आपल्या बळाचेर न्हय पूण आपले आवय बापायचे बरेपणाचेर पातयेवन आपलें जिवीत दर एक पावल मारता. आमी देव बापाचेर सगळो आमचो विश्वास धरून जिवंक आमकां आपयता. जिविताची नवसरणी आनी ल्हानविकाय आपणावया, सासणाचें जिवीत जोडुया.